Praise the Lord. Today we gather to listen to the living word of God from Hebrews chapter 13 verse 1 to 25. This beautiful chapter teaches us how to live a life of love, faithfulness, purity, compassion and trust in Jesus. Let us open our hearts as we prepare to hear God's word. हेब्रेवांक पत्र 13 वळी 1 ते 25. पुरवण शेवटाच्यो बुद्धी. एकामेकाची भावभोण कशी मोगान जियेयात. पोरक्यांक तुमगेर विराड दिवंक विसरू नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकळो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन तांचो परामोस केलो. कैदी जाल्ल्या बराबर तुम्ही कैदी जाल्ले परी बोंदकोणींत आसलोल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीड सोंसतात तांचोय उगडास करात. कित्याक तांचे भाशेन तुम्ही अजून संवसारांत आसात. सगळ्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची बाज खोत नासतना सांबाळची. कित्याक पोजऱ्यांची आनी परद्वाऱ्यांची देव नीत करतलो. तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा धरू नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच जादोशी जायात. कित्याक खुद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. विस्वाशीपण कशें दाखोवचें. तुमकां देवाचें उतर परगट केलां त्या तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. ते कशें जियेले आनी अंतरले ते लक्षांत धरून तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू ख्रिस्त कधीच केन्नाच बदलना. काल, आयज आनी सदांकाल तो तोच. वेगवेगळे आत्वेच शिकवणेन तुमकां नीट रस्त्यावेली पडसो रावंक दिवं नाकात. जेवणा खाणाचे नेम धरून न्हय पूण देवाचे दयाळेन तुमची काळजां घट केल्यार एकदम बरें. कित्याक म्हळ्यार जेवणा खाणाचे असले नेम पाळताले तांकां ते कित्याकूच उपकारूंक नात. आमकां आमची खाशा वेदी आसा आनी आद्या कराराच्या पवित्र स्थानांत सेवा करतात तांकां आमचे वेदीचेर भेटयलोलें खावंक हक ना. आदल्या कराराचो परम याज्ञीक मोनजातींचे रगत पातकांच्या भोगसण्या खातीर गाभाऱ्यांत व्हरता. पूण त्या मोनजातीच्यो कुडी शारा भायर व्हरून लासतात. ह्याच खातीर जेजू आपुणूय आपल्या खाशा रोगतान पोरचेक पवित्र करूंक शाराच्या दारोवंट्या भायर पोस्ट सोसून मेलो. तर आमी ताचेशी शारा भायर वचुया आनी ताच्या मरणाचे लोजेंत वांटो घेवया. कित्याक ह्या संवसारांत तोखता तसलें शार आमकां ना. आमचे जावचे आसा त्या शाराचे वाटेर आमी आसा. तर देवाक आमच्या वंटांनी वाखाणून ताका जेजू वरवीं निरंतरी आमचो वाखाणेचो योद्न भेटोवया. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरू नाकात. कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमच्या जिवाची काळजी घेतात. कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक
हिशोब दिवंक जाय. तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर खुशाल मोनान करतले. नाजाल्यार ते आपलो वावर करतले पूण हास्कार सुस्कार सोडून, आनी हें तुमकां फायद्याचें जावचें ना. आमचेय पासत मागीत रावात. आमच्या अंतस्करणांत कसलीच चूक ना म्हूण आमकां खात्री आसा आनी आमी करता तितल्यांतूय सारकें तें करूंक आमची थीर खुशी. आनी जाता तितले बेगीन तुमचेशी हांव परत पावूंक खतखत्यान प्रार्थना करात, अशी म्हजी विनोती. संपादणी. निमाणे मागणे आनी शेवटाचो नमस्कार. आमच्या सोम्या जेजूक, शेळयांच्या वर्त्या गवळ्याक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो. कित्याक ताणें आपलें रगत विखरावन सासणाचो करार स्थापलो. होच शांतीचो देव सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी ताची खुशी पाळूंक तुमकां आयतीन दवरूं आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानतात तसलीं आमकां करूं. त्याच जेजू क्रिस्ताक मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमकां घोटाय दिवंक बरयल्लीं ही म्हजी उतरां बरे भाशेन घेयात म्हूण हांव मागतां. ह्याच खातीर हें पत्र हांवें लांब करूंक ना. आमच्या भावा तिमोथाक बंदखणींतलो सोडलो म्हूण तुमकां खबर दिता. तो रोखडो पावत जाल्यार हांव तुमकां पळोवंक येतलो तेन्ना ताका म्हजे बराबर हाडटलो. सगळ्या तुमच्या वडिलांक आनी सोमेस्त भक्तांक नोमान करता. इतालियाच्या भक्तांचोय तुमकां नमस्कार. सदांच तुमी देवाची दयाळाय भोगूं. आमेन. Hebrews chapter 13 is a practical guide for Christian living. Love one another sincerely and unconditionally. Show hospitality, because in serving others we serve Christ Himself. Live in purity and integrity, letting your life reflect God's light. Be content with what you have, for God says, I will never leave you nor forsake you. Strengthen your faith, because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13 verse 8 says, offer a sacrifice of praise and do good generously. This chapter reminds us that our faith is not only what we believe, but how we live, love, serve, and trust God every day. May these verses inspire us to live with humility, gratitude, and confidence in God's unfailing presence. Thank you for joining this Bible reading. May the Word of God from Hebrews chapter 13 fill your life with peace, strength, and deeper faith. Remember, Jesus walks with you, guiding, protecting, and providing for you always. Don't forget, like, share, and subscribe for more daily Bible readings, mass readings, novenas, and reflections. God bless you and your family abundantly. देव बरें करूं.